नमस्कार येवकार गोवा टुडेक सुयश गावणेकार. टेमाक पेटल्यो धरयो, निस्तारतल्यांक काडावडयो, बैल रेडे पाडे गडे, चिखलाच्या आखाडे, शिंगाक तडे, बोलीचेर बोली, मोल चढे, जिखतल्यांची वसुली, फाट दाखयत भयो. टेमाक पेटल्यो धरयो, निस्तारतल्यांक काडावड्यो, जळीमळी गर्दी, दोळे धापून वर्दी, दोळे आड सादले बगल्यार बडयो. टेमाक पेटल्यो धरयो, निस्तारतल्यांक काडावड्यो, जोताचे सोडले धर्यांक लायले, धर्यांक शेणले रोदांक जोडले, रोदांक शेणले दाव्यांक बांदले, घश्टे काडटल्यांच्यो पोक्यो बढायो. टेमाक पेटल्यो धरयो, निस्तारतल्यांक काडावड्यो. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. सीझेडएमपी ड्राफ्टाचेर आयतारा जनसुनावण्यो. दक्षिणेंतली मडगांवां रवींद्र भवनात, उत्तरेंतली कला अकादमीत 50% सिटींग कॅपॅसिटी. फुडलें सप्तक फिजिकल रिप्रेझेंटेशनाक. लोकांचे म्हायती खातीर प्रुडंट टीव्ही चॅनल आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार ड्राफ्ट सीझेडएमपीचे खासा सविस्तर प्रेझेंटेशन. लोकांनी पळोवचें GCZMAचो उलो. पांच नगरपालिकांक उमेदवारी भरूंक गर्दी. फाल्यां दनपार मेरेन दिले मुजतवाड. 5 पालिकांक 208 अर्ज. उमेदवारांचो फुडार मंगळारा थारतलो सुप्रीम कोर्टात. रीण उणें करून प्रत्येक खातें स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपाचे यत्न. मुख्यमंत्र्याची बजेटाचेर खात्यां बरोबर चर्चा. केंद्राचे प्रकल्प कॉर्पोरेशना वरवीं हातांत घेवपाचो प्लान. आनी भोमात तलवार घेवन शक्ती प्रदर्शन करपी रेल्वेच्या कॉन्ट्रॅक्टराक वडयलो भितर. शस्त्रास्त्र कायदो, मिनरल कायद्या खाला FIR. दोनूय वटेन कंप्लेनी. 3 भुरग्यांक जामीन. CZMP ड्राफ्ट प्लानाचेर आयतारा दिसभर जनसुनावण्यो जाल्या उपरांत फुडले 5 ते 6 दीस फिजिकल रिप्रेझेंटेशनाक दवरल्यात. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. दक्षिणेची सुनावणी मडगांवां रवींद्र भवनात, उत्तरेची कला अकादमीत. 50% सिटींग कॅपॅसिटीन सकाळीं 10:30 ते सांजे 5 मेरेन जनसुनावण्यो. लोकांचे म्हायतीक प्रुडंट टीव्ही चॅनल आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार ड्राफ्ट GCZMPचे प्रेझेंटेशन चल्लां. पणजेचो वेन्यू कला अकादमीन केला आनी एज पर SOP 50% ऑफ द कॅपॅसिटी एलाव करतले. आनी कोणाक उलोवपाक जाय जाल्यार तेणी आज तेंचे नांवां रजिस्टर ऑन सायट करूंक मेळटा, प्लस कलेक्टर ऑफिसार करूंक मेळटा. सो इशू कितें आसा CRZ जावपाक जाय आनी इमिजिएटली हो CRZ प्लॅन जातरी 2019 चालू करतले. खंय तरी आनी कितें उरला डिफरन्सीस कितें आसा 2019 करतले. पूण केअर घेतला अशें तशें कितें आसा कोणी रेप्युटेशन दिल्यात तेजेर सॉर्ट आउट करून तेजें रेप्युटेशन करून ते करता. तांचेर अजुनूय मेळूना. मागीर जेन्ना हियरींग जातलें कित्याक आमी मागीर फिजिकल एप्लिकेशनां जी आसा इवन आफ्टर हियरींग घेवपाक दीस दवरलेले आसा. जशें 7 तारखेक हियरींग जालें जाल्यार तेजे फाटल्यान दवरलेलें आसा घेवपाक फिजिकल हियरींग घेवपाक दीस दवरलेले आसा फिजिकल हियरींग घेवपाक. जशें आज नोटीस येयला पळय इवन आफ्टर जे फाल्यां आयताराक जी हियरींग जातली सपोज कोणाची उरल्या फिजिकल हियरींग पर्सनली जावचें ना पूण फिजिकल हियरींग लास्ट डेट आमी एक 4-5 दीस दवरल्या दिवपाक फिजिकली कोणाक उरल्या दिवपाक. हियरींग दिवपाचें ना फिजिकल रिप्रेझेंटेशन आसा पळय आतां दिवपाक जाय. सपोज आनी कोणाचें उरला तरी मागीर कलेक्टराच्या ऑफिसान 4-5 दीस आसा तेन्ना दिवपाक मेळटा. गोयच्या ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानाचे प्रेझेंटेशन प्रुडंटाचेर शेनवारा 6 तारखेर 10:30 आनी सांजे 6:30 वरांचेर कोंकणींतल्यान आनी सांजे 3 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान पळोवंक मेळटले. I, Dasharat Redkar, Director Environment and Member Secretary, Goa Coastal Zone Management Authority, would like to request the people of Goa to watch Goa Coastal Zone Management Authority presentation on Draft Coastal Zone Management Plan on 6 March
on Prudent. The presentation is also available on Prudent media platform. I also request the people of Goa that we have kept a public hearing at two different places in North Goa and South Goa. In North Goa, the public hearing will take place at Kala Academy from 10:30 to 7 p.m. In South Goa, the public hearing will take place from 10:30 to 7 p.m. at Ravindra Bhavan in Margao. I request the people of Goa to participate in public hearing and give their inputs. I further request the people of Goa that apart from this, we will be receiving a written representation from the public up to 15 March 2021. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुजत वाडयल्या उपरांत पांचूय नगरपालिकांनी उमेदवारी अर्ज भरूंक सकाळ सावन गर्दी. म्हापशां, मोरगांव, मडगांव, सांगे, केपें नगरपालिकांक अर्ज भरूंक वेंचणूक आयोगान फाल्यां दनपार मेरेन मुजत वाडोवन दिल्ली आसा. 5 पालिकांक मेळून 208 अर्ज आयल्यात. ह्या उमेदवारांचो फुडार मंगळारा सुप्रीम कोर्टांत थारतलो. तिचें नांव श्रेया सुशांत हरमलकर आनी ती ह्या वॉर्ड नंबर 4 कॉन्टेस्ट करता. तशेंच आमचे पॅनलांचे थोडे लोक आयज भरतात, उरलेले लोक फाल्यां भरतले. तू पॅनलाचे हे करता, पॅनल तुमचे डिक्लेअर केन्ना जातले काय डिक्लेअर जाले? थोडे नांव पॅनल सांगू अजून डिक्लेअर करूंक ना. म्हणजे कशें भरतात तर तुम्ही पॅनलाचे आल्या? पॅनल आमी मागीर डिक्लेअर करता. मडगांव म्युनिसिपालिटी कित तरी चित्र दुसरेंच दिसतलें मडगांवकारांक की आज जे कावन्सिलर जे उबे रावल्यात, जे कॅन्डिडेट उबे दवरल्यात बीजेपी पार्टीन, हर एक कॅन्डिडेट काम करपी, तळागाळांतल्यान काम करत आयिल्लो मनीस. आज जी म्युनिसिपालिटी फुडली म्युनिसिपालिटी जी दिसतली मडगांवकारांक आनी फातोडेकारांक ही भ्रष्टाचार मुक्त क्लीन अशी म्युनिसिपालिटी दिसतली, ज्याच्या भितर लोक बरे आसतले, प्रामाणीक आसतले आनी तकलीन बुदवन आसतले. आमी ह्या भितर आयल्यात, मडगांव भितर म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर जावन आमी आमदार जाले. तशीच टीम आज मडगांवकारांक मेळटा. फर्स्ट टायम बरी टीम काम करपी, भ्रष्टाचार मुक्त, प्रामाणीक काम आनी मडगांव फुडें व्हरपी अशी आज टीम मेळिल्ली आसा. मागता अख्ख्या मडगांवकारा कडेन एक फावटी हे तुमी साथ दिया, कारण आज गोंयान बीजेपी सरकार आसा, सेंट्रल बीजेपी सरकार आसा आनी गोंयचो उदरगत मडगांवचो उदरगत करतलो. जेन्ना म्हाका प्रितम केलुस्कर तुमकां खबर आसा, तो म्हाजो चेडो. तेणी त्या वार्डाक कितें कितें केल्लें आसा. आतां लॉकडावनान तेणी सॅनिटायझर केलें, फॉगिंग केलें आनी बारीक बारीक लोकांची कितें कामां आसल्यां तो घरांचे खाता पिता थंयचो धांवतालो. आतां कितें तें आतां तुमी कितें तें जिखून हाडपाचें न्हू. तें जिखून हाडल्या फुडें कितें तें कशें कामां पळयतलें मागीर फुडें कशें करपाचें तें. आज आमचे 9 वार्डांनी 9 कॅन्डिडेटांनी फॉर्म भरला. माननीय मिलिंद नायक यांच्या नेतृत्वाखाली सगळे जाण 101% जिखून येवपाचे कॅन्डिडेट आहा, सुशिक्षीत आहा आनी लोकांचे कामां करून रिजल्ट दिल्लो आहा. हांगा वास्कोत पळयलें जाल्यार अडानी आसा, जिंदल आसा, पोर्ट आसा, अनेक तर एअरपोर्ट आसा, गोवा शिपेट आसा. अशा पद्दतीचे आसतना सुद्दां वास्को म्युनिसिपालिटी इज लॅकिंग बिहायंड फॉर एन फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स. This problem has to be sorted out, and if this problem has to be sorted out, then definitely good people should come for a Marmugao Municipal Council, and people should decide the good candidate Marmugao Municipal Councilaक येवपाक जाय. 1 पर्यंत जे कोण येता सगळ्यांक एक्सेप्ट करतले, मागीर इट कॅन कंटिन्यू. 1 पर्यंत जो कोण गेटी भितर येता तांकां सगळ्यांक घेतले. सिमिलरली टुमॉरो जाता तितलें रीण उणें करून प्रत्येक खातें स्वयंपूर्ण करपाचे दिशेन सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. नवें बजेट तेंकलां आसतना मुख्यमंत्र्यान सगळ्या खात्यांची बसका घेतली. मिटिंगेंत बजेटाची चर्चा जाली. स्वयंपूर्णतेचे नजरेन सगळ्या खात्यांनी तांचे प्लान दिवंक सुरवात केल्यात म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. केंद्राचे प्रकल्प कॉर्पोरेशना वरवीं हातांत घेवपाचो प्लान. बजेटाचेर मिटिंगो म्हज्यो कंटिन्युअसली चालू आसा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी. आयज वेगवेगळी कॉर्पोरेशन्स आनी हाजी एक मिटींग आशिल्ली. जाता तितको लोन कमी करप आनी प्रत्येक डिपार्टमेंट जे आपण हे स्वयंपूर्णते वाटेन व्हरप. आमी जेन्ना ह्या वर्सात गोंय स्वयंपूर्ण करतले म्हणटा
तें स्वयंपूर्ण आमची डिपार्टमेंटां सुद्दां स्वयंपूर्ण जातली फुडल्या वर्सांतल्यान आमकां दिसपाक लागतली. जशें आमचे GTDC आसा, आमचे EDC आसा, इवन आमचे GSIDC आसा, तांकां इन्स्ट्रक्शन तेच दिलां की तेंची सगळ्यांची लोनां रिवायज करून कमी करप हें चालू आहा एका वाटेन, आनी तेंच्यांनी स्वयंपूर्णते वाटेन वचपाक वेगवेगळे आपले आयडियाज, आपले प्लॅन जे आसा हे सरकाराक दिवप तेंच्यांनी सुरू केलां. म्हणजे GSIDC कॅन टेक द अदर वेगवेगळे जी सेंट्रल गव्हर्मेंटचे हांगा डिपार्टमेंट आसा तेंचें काम घेवपाक शकता अशें आसतलें. EDC आपले वेगळे प्लॅन आहा, इवन GTDCचे वेगळे प्लॅन आसा, अशे वेगवेगळे प्लॅन ह्या विशयाचेर डिस्कशन्स आनी हेचे आशिल्ले. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट म्हणजे हांगासर रेल्वे आसा, हांगा नेवी आसा, हांगा शिपयार्ड आसा, हांगा MPT आसा, हे आपले प्रोजेक्ट जे आहा ते कॉन्ट्रॅक्ट आउटसोर्स करतात. थिंगा जश्यो PSUच दिता, ओके, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, पब्लीक अंडरटेकिंग कंपनी. सेम वे GSIDC इज अ पब्लीक अंडरटेकिंग कंपनी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. दॅट कॅन टेक, ते घेवपाक शकता. अशें कोण अपॉयंट जाला तुमचे कडेन आयज मेरेन? आतां पर्यंत कशें आसलें, ते आमचे कडेन एप्रोच जावचे ना, आमच्या GSIDC तेच्या कडेन एप्रोच जावपाक जाय. GSIDC गरज आहा, तो पर्यंत तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन आनी आयडिया दिना पळय, तो पर्यंत जावचें ना. बींग अ GSIDC चेअरमॅन हांवें ताका सांगलां की ह्या वाटेन तुमी हें करपाची गरज. कोविडांतल्यान बरे जाल्ले दुयेंतीचे प्रिव्हेंटीव हार्ट चेकअपाची मोहीम गोवा फॉरवर्डान सुरू केल्या. आयतारा 7 तारखेर फातोड्ड्या गोंयकार घरांत कॅम्प जातलो. DDSSY सकयल हे खासा चेकअप कॅम्प घेवचे म्हूण सरकाराक सुचोवणी केल्ली. सरकार काना मनार घेना म्हूण गोवा फॉरवर्डान स्वता मोहीम सुरू केल्या. लोकांनी हार्ट चेकअप कॅम्पाचो लाव घेवचो म्हूण विजयाचो उलो. आमी पॅन्डेमिकाच्या टायमान पळयला की कोमॉर्बिड जे केस आशिल्ले हे चडांत चड लोक भायर पडले. म्हणून गेले त्या असेंब्ली सेशनान हांवें एक कॉलिंग एटेंशन मोशनूय घाल्लें की आमचे DDSY हे प्रिव्हेंटीव हार्ट चेकअप कंपल्सरी करचो. सरकाराचे त्या भितर कांय उत्तर नाशिल्लें. आमकां दिसलें की म्हजो मित्र आनी आमचो फातोडेकर डॉक्टर मिलिंद देसाय जेणे आमकां खूब मदत केली ह्या महामारीच्या टायमार, जो आतां आपले हॉस्पिटल इम्पेरियल हॉस्पिटल म्हणून फातोर्ड्यानूच सुरवात करपाचो आहा. ताणें आमच्या गांवा खातीर म्हणजे फातोर्ड्या खातीर आनी फातोर्डेकारां खातीर एक CSR म्हणून एक प्रिव्हेंटीव हार्ट चेकअप कॅम्प पयलीं घडोवन हाडचो. ताणें आमचे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून आतां 7 तारखेक हो कॅम्प आमी ऑर्गनायज करतले. फाल्यांनी परत 7 तारखेक सकाळी 9 ते 2 आमी हो कार्डियाक कॅम्प ऑर्गनायज करतात विथ द हेल्प ऑफ वी फॉर फातोर्डा NGO and the Imperial Hospital. And I am quite happy to say that and to acknowledge that Vijay sir has always been cooperative. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. भोमा हायवेर तलवार घेवन शक्ती प्रदर्शन करपी रेवेचो कॉन्ट्रॅक्टर जयलेश नायकाक भितर वडयलो. GMCंतल्यान डिस्चार्ज जातनाच फोंडे पुलिसांचे कस्टडींत. महाराष्ट्राच्या गाडयांनी रेंव काडटा म्हूण ताच्या वळवयच्या रेंवकार भुरग्यां कडेन पेटले. तलवार घेवन तांच्या आंगार गेलो. भुरग्यांनी ताका बडयलो, ट्रक फोडलो. दोनूय वटेन कावंटर कंप्लेनी जाल्यात. 3 भुरग्यांक जामीन. शस्त्रास्त्र कायदो आनी मिनरल कायद्या खाला FIR जाला. नावेली झडपीक मातिल्दा दिसिल्व आपाची उमेदवार. तिणे घरोघरी प्रचाराक नेट धरला.
जिखल्यार खंय ती नावेले मोहल्ला क्लिनीक पयलीं सुरू करतली. थंयच्यो आंगणवाडी आनी हेल्थ सेंटरां खंय सापूच वायट परिस्थितींत आसात. झेडपी जाल्यार खंय ह्यो गजाली ती आदीं जाग्यार घालतली. नावेली झेडपी वेंचणूक 20 मार्चाक. ह्यो आंगणवाडी आमगे हाय हिंगा एक आंगणवाडी सारकी ना. तेमकां लायट ना, नो म्हूण उदक एके पाट सारकें आसना आनी तेमगेलें कितें खावपा लागून येता तें नको तें बरें दिताय जाल्यार कित्याक पयलीं सद्याक तेमी एक आंगणवाडी तर केली एक खंयची आंगणवाडी आपूण बाबा हे सुवातेर आंगणवाडी करतलो जाल्यार ती प्लेस चोवपा जाय. कोणागेले नळ गेलो आसताय, कोणागे पावताय, कोणागे मोडपा आहा, कोणागे तिनी पावंडी सारके आसनाय, वणटी सारके आसनाय, ती बारीक भुरगीं सकला बसताय, तेमकां एक बांक ना, एक बरोवपा लागून बरें डेस्क आसूंक जाय, तेमगे पोजिशन आसपा जाय भुरग्यांक बसपाक कितें करून. आनी प्रायवेटान कितें करून कोदेल बीन दवरताय, आमी तेज्यान बरें करतलीं कित्याक आमी चोयलां तेमगेलें जायते केजरीवालागे मॉडल चोयलां आमी. हेल्थान गेल्यार तुमकां जाणाय तुमी दोतोर आसना, बेश्टी नर्स तपासताय, तपासपा म्हूण तपासताय पूण हांवें दिना एक ते क्रॉसीन दिलें पॅनाडोल दिलें जालें तुमकां धाडलें. पूण एक मावला क्लिनीक आमी बांदतलीं एक वाड्यार तुमकां पयस हेल्थांक लायनी रावपा पडपाना. तुमकां सगल्यांक मागोता हे 20 तारखेरी तुमी आम आदमींचे झाडूचेर वत मातशें. सांताक्रूजची आदली मंत्री आमदार सर्गेस्त व्हिक्टोरिया मामीच्या यादीन सांताक्रूजच्या सांता बार्बारा स्पोर्ट्स क्लबान गोंय मर्यादीत व्हॉलीबॉल सर्त दवरल्या. 20 फेब्रुवाराक सुरू जाल्ले सर्तीची फायनल फाल्यां शेनवारा 6 मार्चाक जातली. सर्त सांताक्रूज चल्ल्या. सर्तीक 30,000 आनी 20,000 अशीं इनामां दवरल्यांत. Santa Barbara Sports Club has organized for the first time in honor of Mummy Srimati Victoria Fernandez, ex-MLA of Santa Cruz, 6-a-side all-Goa volleyball tournament which started on the 28th of February and the final will be held on 6th of March 2021. The first prize is 30,000 and the second prize is 20,000. गोंयांत धिरयांक बंदी मात साश्टी तिसवाडींत अदीं मदीं चालूच. फातोड्ड्या दावंडे शेतांत धिरयो. नेमक्या टायमार धिरयांक बग्यांची गर्दी पळयल्यार धिरयांचो रंग कळटा. पोलिसांक खंय असल्या गजालींचो पत्तो लागना. दावंडेच्या धिरयांचो व्हिडियो. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप आनी जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.